Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. पणजे पाट्यार मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर बांधतात. 85 कोटी मोडून 1400 सिटींग कॅपॅसिटीचे 3 मजली कन्व्हेन्शन सेंटर. ताजो बुनियादी फातर बसूंक आयिल्ले कडेन मुख्यमंत्री मीडिया कडेन उलयलो. माननीय मंत्री होम मिनिस्टर माननीय श्री अमित जी शाह इनके साथ में मेरे टेलीफोनिकली कन्वर्जन हुआ और उसमें मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन जिस स्थिति में है उस स्थिति से आगे 15 दिन तक 15 जून तक बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है एक 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन देना चाहिए. जो 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन हमने चाहता है कि गोवा में रेस्टोरेंट के लिए विद द सोशल डिस्टेंसिंग 50% ऑफ द कैपेसिटी ये हमारी डिमांड रहेगी. जिम लोगों में ज़्यादा करके लोगों का कहना है कि जिम स्टार्ट होना चाहिए. 2-3 ही एक्टिविटी बंद है, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जिम्स, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री. हमारी कोशिश यही है कि हमारी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से, देखते हैं MHA की गाइडलाइन के हिसाब से जो कुछ आता है हम जो स्टेट को रिलैक्सेशन मिलता है तो उसी के हिसाब से हमारी गाइडलाइन आ जाएगी. तुम काय दिसता की स्टार्ट जाएगा ऐसा लग रहा है? हाँ जी हाँ बिल्कुल, और 15 दिन एक्सटेंड होना ही चाहिए. एट प्रेजेंट द ग्राफ ऑफ द कोविड इज़ राइजिंग, इट इज़ नॉट स्लिंटेड, अभी भी राइज हो रहा है. इसीलिए मुझे लगता है और 15 दिन चाहिए. खंयच्यो इकॉनॉमिक गजाली फुडले 31 तारखे उपरांत आतापर्यंत गोंयांत सगळ्यो एक्टिविटी सुरू आसा. फक्त एक्सेप्ट रेस्टॉरंट, हॉटेल्स, मॉल्स, जिम ह्योच बंद आसा. आमचें म्हणणें आहा निदान रेस्टॉरंट्स, मॉल्स आणि काही प्रमाणात जिम सोशल डिस्टन्सिंग आनी सगळें सांबाळून दिवपाक जाय अशें दिसता. पण MHA कितें दिता ताजेर आमी आज कळयतले की जेणे करून फाल्यां पर्यंत तेंचे सांजचे पर्यंत येवपाचें आसा. आज ऑलरेडी हांवें पळोवपाक सांगलां. आमची डिमांड आसतली जर स्टेटी कडेन दिलें जाल्यार ताजेर आमी पॉझिटिव्हली विचार करपाचो आसा. अजून आमी फायनल डिसिजन घेवना. गव्हर्मेंटा कडेन कितलेशेच प्रोजेक्ट आसा अजुनूय बी उक्तावण करपाच्या वाटेर आसा. म्हणजे खंय तरी 10% काम उरलां, 5% काम उरलां. लॉकडाऊनचो 2 म्हयन्याचो कार्यकाळ जर गेल्ल्या कारणान हे प्रोजेक्ट आमी उक्तावण करूंक शकूंक ना. ओके, त्या खातीर अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट लायनीन आसा. स्पीकर ठरयता, हांव ठरयना. नवीन SOPचा काय फायदा झाला? निश्चितच, फक्त थोड्या लोकांना थोडोसो त्रास झाला. इतले मजगती शुक्रारा सांजे BJP आमदारांची बसकाय जाली. सगळ्या 15 दीस लॉकडाऊन वाडोवपाच्या निर्णयाक सहमत आसा. कसली मीटिंग जाली, कितें डिस्कस जालें सर? डिसिजन एकच चीफ मिनिस्टरान अनाउन्स केला ऑलरेडी. आमी उलयल्या की 15 दीस आनी फुडें धगलपाचें लॉकडाऊन. हॉटेल बीन चालू तेजे सुद्दां डिसिजन आतां उलयल्या आमी. पण वयल्यान कितें येतलें डिसिजन आतां 31st तेन्ना सारको निर्णय जातलो. तेजे पयलीं ऑलरेडी सीएमाक सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केला की 15 दिसांनी मुखार परत मत आशिल्लें की लॉकडावन 5 जेन्ना MHA चे गायडलायन नवीन येतली, कित्याक सगळ्यांक दिसता की फुडले 15 जून पर्यंत ते जावं शकता. सगळ्यांक अशें आमचे सगळ्यांचे ओपिनियन आशिल्लें. मुख्यमंत्री कडेन सजेशन्स मागले सगळ्यां कडल्यान की लॉकडावन जो 15 जून पर्यंत तो पर्यंत आमी कांय करूं नये आनी जे कितें करूं मातशे स्ट्रिक्ट SOPs जाग्यार घालपाचे ते मुख्यमंत्री ठरयतले. कारण आमी आतां ठरयल्ले आसा, काही गोष्टी ठरयले. मुख्यमंत्री तुमकां ब्रीफ करतले योग्य तरेन की जे एक्झॅक्टली आमचे माय सजेशन ऑल्सो एंड मेनी पीपल सजेशन वॉज दॅट शुड बी अ कॅपिंग ऑफ पीपल कमिंग टू द स्टेट ऑफ गोवा. सो जनरली वॉट एवर आय टोल्ड यू अर्लियर दॅट इज द सेम लायन. lot of people felt that certain activities have to be still kept on hold till MHA guidelines come. So unanimously basically what was discussed is the MHA, the guidelines jenna yetle, then based on that we will take a overall view as to how to move forward. Even restaurants also? Let them, because MHA guidelines are very important. गोंयान कोरोना दुयेंतीचो आंकडो 28 जालो. 3 दुयेंती बरे जाल्यात आनी शुक्रारा एकूय नवी केस रिपोर्ट जाल्ली ना. सध्या चालू आशिल्लो लॉकडाऊन 4 आयतारा सोंपता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वेळ आयतारा सकाळी आकाशवाणी वेले ताचे मन की बात कार्यावळीन शिनाल दितले. लॉकडाऊन आनीक सदळ करून वाडपाची चिन्हां. आयतारा MHA चे नवे दिशानिर्देश जारी जातले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.